नमस्कार. प्रुडंटाच्या गजाली ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक राधिका कामत सातोस्काराचो माय मोगाचो येवकार. इश्टांनो, गोंयच्या ह्या मातयेन खूबशे कलाकार घडयले आनी अजुनूय घडयत आसा. सचिन पिळगांवकर, वर्षा उसगांवकर अशा तरेचे वेगवेगळे कलाकार अभिनयाच्या मळार आज गोंयचें नांव पुराय गोंयभर गाजयतात. असोच एक माणकुलो भुरगो जो पेडणेच्या तुये ह्या गांवचो आज प्रत्येकाच्या घराघरांत पावला. मराठी सिरियल रात्रीस खेळ जाले ह्या सिरियलींतल्यान तन्मय खरवे हो माणकुलो भुरगो जो आज ल्हान आसा पूण फाल्यां घडये गोंयचें नांव पुराय देशभर फाकयतलो. आज आमच्या वांगडा आसा तन्मय खरवे. येवकार तन्मय. आनी ताज्या बरोबर आसा ताजे बाबा तुकाराम खरवे. नमस्कार. तन्मय, आता म्हाका एक सांग, तुका हे अभिनयाची आवड कशे तरेन निर्माण जाली? जेन्ना मम्मीचे गॅदरींग आसले तेन्ना तो एक तेंचो भुरगो आसलो, ताका शिवाजीचो डायलॉग आसलो आनी मम्मी ते हे आसतले न्हू गॅदरींग, तेची घरा रिहर्सल घे आसली आनी हांव ती पळयतालें आनी एक दीस ताका शिवाजीचो डायलॉग दिलो. ताका तो पाठूच जायनासलो आनी तो परत परत मम्मी ताका सांगाली. तेन्ना हांवें तो सारको आयकलेलो आनी मम्मीक सांगलें, मम्मी तो डायलॉग हांव तुका करून दाखयता. आनी हांवें तो केलो सारको आनी तेच्या उपरांत मम्मीन पप्पाक सांगलें आनी मागीर पप्पान म्हाका फॅन्सी ड्रेसाक घेतलो. आनी हे आतां रात्रीचो खेळ जाले ही सिरियल आसा पळय, ती तुका कशे पद्दतीन मेळ्ळी? सावंतवाडी ऑडिशन आसले, तेंच्यांनी पप्पाच्या फेसबूक काय हेचेर घातलेले की ऑडिशन आसा. तेन्ना पप्पान म्हाका सावंतवाडी व्हेलें आनी थंयसर ऑडिशन आसली. राजू सावंत सर आसले आनी थंयसर ऑडिशन दिल्ली. तेच्या उपरांत तेंची एक मॅडम आसा, तेंच्यांनी आमकां फोन केलो की तुमी हांगा येयात आनी एक आमकां व्हिडियो तुमी एक्टिंगेचो धाडा म्हणून. आमी तो धाडलो आनी म्हजें सिलेक्शन जालें. पूण एक सांग म्हाका, रात्रीचो खेळ जाले जी भाशा आसा ती मातशी वेगळे पद्दतीची आसा. आमी गोंयान जी कोंकणी उलयतात तशी ती ना, मातशी वेगळे पद्दतीची आसा. ती भाशा कशी कितें शिकलो तूं? आमी रावता थंयसर. काकी आसा ती मालवणी उलयता, तेंच्या वांगडा मालवणी उलयतालो आनी पयलींचे रात्रीचे खेळ जाले आसले ते पळय आसलो आनी ते भुरगे आसले तेंच्या वांगडा मालवणीन उलयलो. म्हणजे तुका ल्हानपणांतल्यान मालवणी उलोवपाची संवय आसा? ना, म्हणजे ते रात्रीचे खेळ जाले थंयसर आसले न्हू. थंय शेजारा ती तुज्या घरा कडल्यान तुका पयली मालवणी केन्नाच संवय नाशिल्ली उलोवपाची? ओके. तुकाराम बाब, तुमी म्हाका एक सांगा, तुमकां कशें कितें कळ्ळें की बाबा तन्मयाक अभिनयाची आवड आसा? काय तुमच्या घरान तशें हें आसा की बाबा तुमचो आजो किंवा तुमी किंवा कोण काका बी अशें? ना, तशें म्हटल्यार म्हाजो बाबा जो आसा तो म्हणजे गांवांत जे एक नाटक जाता आमचें रेगुलर, तो ते म्हणजे नाटकान एक म्हणजे पाठ करतालो, म्हणजे एवरी इयर अशें. आतां जाणटो जाला तो आनी मातसो म्हणजे सद्या एज्ड आसा आनी शिकूय आसा थोडोसो. सो तो करतालो आनी हांवें केन्ना अशें करूंक ना. फक्त एकाच नाटकान हांवें काम केल्लें आनी मम्मीनूय काय तेच्या अशें नाटकान बी अशें काय केन्ना अशें काम बी काय करूंक ना. ती शिकयता कोणाक म्हणजे ट्रेन बी जाय अशें म्हणजे सांगता. पण हेचे जेन्ना मम्मी हेची जेन्ना घरा कडेन प्रॅक्टीस घेताली त्या भुरग्यांची गॅदरिंगाची आमच्या घरा कडेन, तेन्ना आयकून जेन्ना हेनी ते पाठ करून म्हणजे न चुकता वीथ एक्शन. वय कितें आशिल्लें तेन्ना ताजें? तेन्ना तेचे वय आशिल्लें 5 वर्सां आशिल्लें. आनी आतां सद्या तो 10 वर्साचो आसा. हय, सद्या 10 वर्साचो. हय. आनी तो डायलॉग आशिल्लो तो ऑलमोस्ट हाफ पेज आशिल्लो आनी हाफ पेज डायलॉग तेणी न चुकता वीथ एक्शन फ्लुएंटली तेणी तो म्हणून दाखयल्लो. सो तेन्ना ते म्हणजे फॅन्सी ड्रेस आमी केन्ना बी अशें कॉम्पिटिशनाक बी केन्ना अशें वचूंक नाशिल्लें. आनी इमिजिएट 1-2 दिसांनी पेडणे आमचे धानेरवाडा म्हणून आसा, ते एक वार्षिक थंयसर शिवरात्रीक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जाता, म्हणजे शिवरात्रीच्या टायमाची ही गजाल. सो इमिजिएटली हांवें मिसेसीक कितें म्हटलें की आमी एका कॉम्पिटिशनाक फॅन्सी ड्रेसाक एकदां एक ट्राय तरी करुया, म्हणजे व्हरून स्टेजीर ताका जातलें की ना तें. मागीर आतां
म्हाज्या मायंडान कितें आतां ताका जर कॉम्पिटिशनाक जर व्हरता जाल्यार कॉम्पिटिशना टायपूच व्हरपाक जाय म्हणजे बेस्ट हय म्हणजे प्रॉपर ड्रेस इवन आमी ताका शिवाजीची जी दाडी आसा तो स्पेशल पेडणे एक सुभाष पेंटर म्हणून आसा म्हणजे तो मेकअप बी करता तेचे कडेन व्हरोन तेचो टायम घेवन तो बिजी आसता तरी टायम घेवन ताका सारकी रियल दाडी बी लावन बी आमी तेंच्यांनी कॉम्पिटिशनाचो टायमींग दिल्लो आमकां 6 o'clock संक थंयसर पाव म्हणून तेंचें जाहीर आशिल्लें आमी 5:30 बी रेडी जावन ताका ते येयलो आनी ते म्हणजे मजा अशी जाली की ती 6चें कॉम्पिटिशन 8 स्टार्ट जालें शिगम्याक शिवरात्री शिवरात्रेचे आनी 8 जायसर हो ती दाडी बी लावन फर्स्ट टायम आनी सारको शिवाजीचे असो पोजान बी आमचे कडेन उलोवप ना कितें ना आनी पाश्यास धरून तो रावलो त्या हाचेर आनी बरें स्टेजीर परफॉर्मन्सूय केले लोकांचे ताळये मेळ्ळे आनी योगायोगान ताका एक सेकंड प्रायज मेळ्ळें थंय आनी तो आमकां दिसलें की हेच्या भितर म्हणजे पेशन्स आसा आनी त्या हेतून म्हणजे इजिली तेणी फ्लुयंटली सुद्दां केलें इमिजिएटली मागीर शिवरात्री जावन मागीर शिगमो स्टार्ट जाता शिगम्याची सगळे कडेन कॉम्पिटिशन आसता मागीर फोंड्या आशिल्लें मागीर आमी ताका थंय फोंड्या कॉम्पिटिशनाक गेलो थंय आनी तेच्या भितर ती मातशी उमेद कशी जाली पप्पा या आमी कॉम्पिटिशनाक आनी ते शिगम्याचे ते मातशे रेगुलर कशें आसतात न्ही तो आमी ताका रेगुलर त्या शिगम्याची जितली कॉम्पिटिशनां आसली ती आमी म्हणजे टायम कसो तरी एडजस्ट करून हेका येयलो आनी थंयच्यान ताका एक ती म्हणजे आवड कशी जाली आनी रेगुलरली आमचो वचप स्टार्ट जालें हय आनी अशी कितें खासियत आसा ताच्या बद्दल तन्मया बद्दल जी तुमी हें करूंक सोदता आतां मेडिटेशन करपाक आनी खासियत म्हटल्यार म्हणजे तो जेन्ना रोल करता न्ही तो त्या रोलान म्हणजे आतां तो ल्हान आसा तरी सुद्दां ते आपलो जो रोल आसा त्या रोलान पूर्ण त्या रोलाच्या कॅरेक्टरान वचून तो रोल करता आनी म्हणजे असो दिसता म्हणजे असो पळयत जाल्यार म्हणटा हो आनी कितें करतलो पण एकदां त्या रोलान गेलो की आपलो जो कॅरेक्टर आसा तो समजून घेवन तो करता तन्मय आतां तूं रात्री सखेळेचाले सिरियलींतल्या शुटिंगाक वतालो स्कुलान खंयच्या शिकता म्हणलें तूं श्री भगवती हायस्कूल पेडणे गोवा थंय शिकता 5th आतां कितले दीस तुका शाळा चुकली दिवाळीच्या सुटयेन 22 दीस आसली आनी तेच्या उपरांत शाळेचे 10 दीस चुकले 10 दीस चुकले मागीर अभ्यास आनी हें कशें मॅनेज केलें तुवें मम्मीन तो म्हाका पयलीं लेसन शिकोवन दवरता आनी मागीर जर टिचरीन दिला म्हजे फ्रेंड आसा ते म्हाका दिता न्हू कंप्लीट करपाक ते हांव म्हजी बूक कंप्लीट करता आनी मम्मीक सांगता की अशें अशें शिकयलां तें म्हाका एक्सप्लेन कर गूड आनी यो वच करतालो डेली तूं काय थंय रावताले तुमी 10 दीस 10 दीस थंय रावताले एकटोच की बाबा आशिल्लो बरोबर आई बी थोडे दीस मम्मी आसले आनी तेचे उपरांत एकटोच रावलो आनी तुका याद येना आशिल्ली घरा कडली येताली कशें कितें थंय शूटिंग कर चलतालें तुमचें नवे नवे फ्रेंड्स मेळ्ळे कोण कोण मेळ्ळे थंयसरले आमचे सर आसले आनी मागीर तो दत्ता पांडू छायाक ते आनी मागीर ते आमचे सर बीन आसले न्हू व्हडले आमकां डायलॉग बीन सांगता ते तेंची वांगडा फ्रेंडशीप जाली आनी तेंच्यांनी म्हाका खूब शिकयलें आनी थंयसर न्हू अशी केन्ना केन्ना शूटिंग 6:30 केन्ना केन्ना 7 अशी आसली सकाळची आनी सकाळची 6:30 हां आनी मागीर केन्ना केन्ना रातची 9 10:30 सोंपताली सबंद दीस चलताले ओके आनी मागीर तुमचे जेवपाचे खावपाचे बी थंय मेळटाले थंयसरले हॉटेल आसता न्हू सावंतवाडींतले थंयसरल्यान आमकां जेवण येतालें ओके आनी तुजी तयारी कशी करून घेतली थंय डायरेक्टरान डायलॉग्स बी पाठ करपाचे बी डायलॉग पाठ करपाचे आसले आनी स्क्रिप्ट दितले आनी मालवणीन उलोवपाक पयलीं आमकां हें करता कित्याक हांव गोंयांतलो आनी ते मातशें म्हणजे आमकां तशें जावंक जाय न्हू एक्शन इरेक्शन म्हणून पयलीं आमकां हें आसतलें तें आमकां थंय एका खुर्चेर बसयताले आनी रिहर्सल घेताले डायलॉग्साचे आनी मागीर डायलॉग्स पाठ जाले की मागीर शूटिंग घेताले हय आनी तुका आतां मुखार कितें जावपाचें आसा अभिनयाच्या क्षेत्रानूच फुडें वतलो काय तुजे आनीक कितें प्लॅन्स आसा काय मागीर अभिनय करतलो पयलीं कितें जावपाचें आसा तें जातलो अशें कितें प्लॅन्स आसा फुडें हांव एक्टर जातालों पूण अभ्यासान कितें जावचें तें कळना अभ्यास करतलो अभ्यास करून मागीर फुडें एक्टर जातलो तुमचें कितें हें आसा तन्मया बद्दल की फुडें ताणें सदां आतां रेगुलर कशें आसता आतां दोतोर इंजिनियर अशे खुबशे जाण
चालूच आसता. तुमच्या मनात तशेंच आसा की ताणें बाबा शिकून दोतोर जावचो, इंजिनियर जावचो, मागीर अभिनय करचो? ना ना अशें कितें ना. म्हणजे एज्युकेशन इज अ मस्ट. आमी एज्युकेशनाक फर्स्ट प्रेफरन्स दितात. एज्युकेशन आमी तेचे घेतलेत. म्हणजे जे टॉप लेवल कितें एज्युकेशन आसा ते आमी तेचे कंप्लीट करतले. आनी जी एक्टींग जी आसा ती तेका एक कला तेच्या भितर जी आसा ती सुद्दां आमी मॅक्झिमम म्हणजे तेका सुद्दां तो कसो न्याय दितलो आमी ते सायमल्टेनियसली दोनूय बॅलन्स करून जंय जंय तेका संदी मेळटा. पण परीक्षेच्या टायम बी आसा कितें इम्पॉर्टंट कितें जर शाळेचें आसा जाल्यार तें सोडून न्ही. सो बाकीचे जो कितें टायम जर आसा तो आमी तेका युटिलायज करून त्या क्षेत्रांत तेका वाव दिल्लो. सो मागीर तेचें फुडलें फ्युचर तेका कितें इंट्रस्ट येता. आतां तो धाकटो आसा इवन एक 15 वर्सां जालो 20 वर्सां जालो भुरग्यांचें कितें आसता मायंड मागीर चेंज जाता, इंट्रस्ट मागीर चेंज जाता. सो मागीर आमी तेजेर लेफ्ट करतले की तेका कितें इंट्रस्ट आसा. तेका जर दिसता की आपूण म्हणजे एक्टिंगच जर पप्पा करतलो म्हणजे तो जर सांगता ना पप्पा आपूण एक्टिंगच करतलो जाल्यार आमी तेका एक्टिंगेक प्रोत्साहन दितलेच. बट आमी केअर घेतले की तेचें एज्युकेशन आमी तेचें मिस करपाचें ना. जे टॉप लेवल जे एज्युकेशन आमकां तेका दिवपाक जाय तें आमी तेका दितले. तो आमचो फूल सपोर्ट आसतलो तेका. आनी फ्रेंड सर्कल कशें कितें आसा तुजें तन्मय? आतां तुका स्कुलान वतना अशें वेगळेंचशें दिसना की आपूण बाबा टीव्हीर येता अशें सगळें स्कुलांतल्यान असो तूं एकटोच सद्या तरी गोंयचो तूं असो एकटोच आसा जो इतल्या ल्हान वयाचेर आमच्या नॅशनल लेवलाचेर दिसता. पुराय देशभरचे लोक तुका पळयता गोंयचेच न्ही. तेन्ना तुका एक वेगळेंशें फिलींग येना शाळेन सगळे जाण म्हणना माधव आयलो माधव आयलो? म्हणटा तशें आणि तो एकटो मराठी आसता तो अशें डेली म्हणटा माधव आला करता. आनी टिचर्स बी कितें वेगळी तुका वागणूक दिता? ना 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 म्हणजे तशें कित्याक हांव अजून भुरगो आसा न्ही. हय ना म्हणजे अशें चुकले बिकले अशें कितें जाल्यार आसूं म्हणून अशें हें बी करता काय तापोणी बी पडटा शाळेन टिचरी कडच्यान? पडटा. तापोणी पडटा मरे काय एक्सक्यूज करता ना आसूं हो आतां भुरगो टीव्हीर येता तशें ना? तुकाराम बाब मस्ती करता काय ना तो? कशें कितें ताचें डेली रुटीन? भुरगेपण आसात तशें पण तो म्हणजे समंजस आसा तेका कळटा. म्हणजे ह्या एजीर जी समंजसपणां एक्चुली नसता भुरग्याक पण ती समंजसपणां म्हणजे मम्मी सपोज मम्मी केन्ना क्लास घेता सपोज लेट येयली घरान जाल्यार तिका म्हणजे त्रास जावचो न्ही हे बी तेका अंडरस्टँडींग आसा. मातशें कितें हेल्प बी करूंक जाय जाल्यार हेल्पूय करता. सो म्हणजे हांव फूल डे आसता भायर मम्मी तेची हाफ डे म्हण घरा आसता आनी समंजस आहा तो कळटा तेका म्हणजे कितें म्हणजे कशें वागूंक जाय कशें वागूंक जायना. आनी खेळपाचे बी ते आसात तेजे खंय खेळोंक वचोंक म्हणजे क्रिकेट खेळटा तो बरो क्रिकेटूय खेळटा. अभिनय सोडून आनी खंयच्या स्पोर्ट्सान ताका इंट्रस्ट बी आसा? स्पोर्ट्सान तेका सद्या क्रिकेट मातसो आसा इंट्रस्ट. हय क्रिकेट खेळटा म्हणजे बॅट घेवन सपोज कोण ना जाल्यार आपुणूच बॅट घेवन जी बेश्टी आमी हें दिना लक्ष दिना तरी आपुणूच तेजें चालू आसता केन्ना टायमपास असो. ना आनी कशें आसा सद्या तरी पळोवंक गेल्यार इतल्या ल्हान वयाचेर ते नॅशनल लेवलाच्या सिरियलीक वचप आनी थंय वेगवेगळे कॅमेरा व्हडले कॅमेरा व्हडले लोक तातूंत इतले कॉन्फिडन्स येवप म्हणल्यार ह्या भुरग्या भितर वेगळें कितें तरी आसा अशें दिसता. हो सादो भुरगो न्ही. म्हणजे अशें कितें ताजे भितर आनी आसा पाठांतर ताजें इतलें बरें आसा. सो कशें कितें तुमी तयारी करून घेतली ताजी पाठांतराची? पाठांतर म्हटल्यार तेच्या लक्षान रावता तेच्या कितें जर सांगलें. इवन मोठे मोठे सुद्दां डायलॉग फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन इवन एक पात्री स्पर्धा सुद्दां जे आसता इवन 10 मिनटाचे सुद्दां जे डायलॉग आसा तो इजिली फ्लुएंटली हें करता. आनी आमकां अशें दिसून येयलें की इवन आमी हांगासर एक कला अकादमीन हें आशिल्लें फिल्म सिटीचे हांगासर एक टॅलंट हंट म्हणून आशिल्लें आनी थंय न्ही टॉपचे आशिल्ले सगळे म्हणजे गोंयचे भुरग्यां भितर हो म्हणजे एकूच आशिल्लो धाकटो आनी कॉम्पिटिशन जनरल आशिल्लें सिंगींग एक्टींग डान्सींग अशें सगळे आशिल्ले. आनी थंय तेणी एक आमी म्हणजे ते एक पात्री सम्राट अशोकाचेर तो प्रेजेंट केलो थंय आनी ते इतल्या भितर सुद्दां तेका थंय फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें कला अकादमीन म्हणजे स्टेट लेवलाची. इवन व्हडल्यांची सुद्दां जी एक पात्री स्पर्धा आसा थंय तेणी फर्स्ट प्रायज घेतलेले आसा. त्या भायर म्हाका दिसता तो आमच्या म्हायती प्रमाण आव्हान स्पर्धेक सुद्दां तो गेल्लो आव्हान टॅलंट हंट. हय आव्हानाक तो धाकटो आशिल्लो म्हणजे तेच्या एजीच्यानूच ते स्टार्ट आशिल्ले आव्हान कितले 9 काय अशे इयर्स ते म्हणजे 9 इयर्स अशें आशिल्ले ते. आनी ते इतले सगळ्या अप टू ते 10th स्टँडर्ड आशिल्ले तरी सुद्दां त्या सगळ्या भुरग्यां भितर ते म्हणजे तेजे स्टेजीस आशिल्ले आव्हानाचे
फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज मागीर तुमी म्हणजे 1000तल्यान सिलेक्ट केल्ले मागीर 100तल्यान मागीर 50 अशें करीत करीत तो टॉप 3 आनी रनर्स अपूय जाल्लो सो आनी आव्हानान ताका म्हणजे एक सांगपाचें दिसता की आव्हान जी तुमच्या प्रुडंट मिडियाचेर येताली तो जो एक प्रयोग जो आशिल्लो आव्हानाचो तेतून तेच्या भितर इतलो कॉन्फिडन्स येयलो की खंयचे आनी आव्हानान कशें आशिल्लें तें की ऑन द स्पॉट कितें तरी थंय सांगपाचें आशिल्लें तेन्ना मागीर चड म्हणजे ते वेळ दी नाशिल्ले म्हणजे प्रेजेंट करपाक तरी सुद्दां तो थोड्या टायमा भितर प्रेजेंट करता आनी थंय कशें म्हणजे एकूच नाशिल्लें वेगवेगळे विशय वेगवेगळे एंगल अशें घेवन ते सांगपाचें आशिल्लें आनी त्या हितूनय ते म्हणजे तेणी बाजी आपूण म्हणजे आपलो जो टॅलंट दाखोवन म्हणजे ऑफकोर्स ते जजीसूय म्हणजे सादें नाशिल्ले आमचो गोंयचो फामाद हय आमचो गोंयचो फामाद डायरेक्टर होम स्वीट होमाचो स्वप्नील शेटकर सर आशिल्ले परत सिसील रॉड्रिगीस ती डान्सर सिद्धनाथ बुयांव सर अशे व्हडले व्हडले लोक आशिल्ले आनी थंय सुद्दां तांकां म्हणजे ते तेंच्यांनी ताका एप्रिशिएट केलो आनी ताका थंय रनर्स अप हें मेळ्ळें प्रायज मेळ्ळें सो थंयच्यान ताका ती मातशी आनी चड एक हें आयली उर्बा आयली की हो म्हणजे आमकां दिसून येयलें की हो कितें करपाक शकता आनी आव्हानान कितें आशिल्लें की एक टायम असो आशिल्लो की रातच्या 12:30-1 तेन्ना सुद्दां तांकां प्रेजेंट करचें पडटालें आनी आमी कशें आमी थंय म्हणजे रवा नाशिल्ली कुडचड्यार तेंची शुटींग आशिल्ली रविंद्र भवनाक पेडणे टू कुडचडे आमी ट्रॅवल करताले म्हणजे सकाळी फुडें थंय वयताले मागीर थंय फूल डे तेंचे ते शुटींग तेंची जी जाताली तो फूल डे आमी तर परत रातची घरा येतली परत सकाळी आमी वयतले अशें करून आमी ते इवन इतलो त्रास आसुनूय तेणी ते टॅकल केले तरी कशें आसा की मेन म्हणल्यार तुमचे सारकेले जे पालक आसा ताजे आजकालच्या आमच्या पालकांनी खरेंच देख घेवपा सारकी आसा कारण तुमी म्हणा किंवा तुमची मिसेस म्हणा इतलो टायम काडटा भुरग्या खातीर आनी इतले त्रास काडटा की तन्मयाचें एकट्याचें यश ना हें म्हाका दिसता तातूंत तुमचोय बी तितलोच मोलादीक वांटो आसा ताज्या यशा भितर आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हाका एक सांग तन्मय तुका आनीक कितें करपाक आवडटा अभिनय सोडून स्टोरींची बुकां वाचपाक आवडटा आनी ते व्हडल्यांचे मॅच आसता ते पळोवपाक आवडटा मॅथ्स हां ती पळोवपाक आवडटा म्हणजे हांव सॉल्व करना हांव फक्त ते पळयता ते एक्स आसता मागीर क्यूब आसता तेजो अशें ते पळोवपाक आवडटा मॅच पळोवपाक आवडटा क्रिकेट खेळपाक आवडटा आनी टीव्ही पळोवपाक आवडटा टीव्हीर ते हे आसता ते नॅशनल जिओग्राफीक ते पळयता कार्टून्स पळयना कार्टून्स आवडना पयलीं पळयता आतां पळयना आनी तुजे रात्रीचो खेळ जाले सेटा वयली ती बाकीची जी भुरगीं आशिल्ली पळय ती फ्रेंड्स जाली तुजी आतां ती तुज्या कॉन्टेक्टान आसा करता फोन बी आनी घरांत कोण कोण रावता तन्मय तुज्या हांव मम्मी पप्पा आनी आजी आसता आनी आतां सद्या सिरियलाची शूटिंग चालू आसा काय बंद जालें तुमचें चालू आसा तुजो रोल म्हजो रोल ते मंगेश साळवी सर करता ओके आनी आतां सद्या तन्मयाचें कितें चालू आसा आनी कितें नवे प्रोजेक्ट्स बी घेतले ताणें नवे प्रोजेक्ट्स म्हटल्यार सद्या एक कोंकणी फिल्म येवपाची आसा आमचे दिनेश भोसले जे सर आसात तेंची एक फिल्म येवपाची आसा सो तेंच्यांनी म्हणजे मे बी नेक्स्ट मंथ म्हणजे ऑलरेडी शूटिंग बी तेची जाल्लेली आसा सो ती फायनल स्टेजीक आसा ती एक आसा फिल्म येवपाची हय आसा रोल आसा म्हणजे मेन एक्टराचो जे बालपण आसा ते तन्मयांक भितर आसा कोंकणी फिल्म आसा हय आनी आजून तरी ना अशें कितें सद्या म्हटल्यार 1-2 ऑडिशनां दिल्लेली आसात कोंकणी फिल्माची पण अजून रिस्पॉन्स कितें अजून तेंचे जावंक ना म्हणजे फायनल स्टेजीचेर अजून कास्टिंगाचेर जावंक ना म्हणटलें हांव म्हणजे कॉन्टेक्टान आसता तेंच्या सो पळोवया आनी हेतून कशें कास्टिंगान तो एक्टींग येता एक ओके आसा पण तो रोल त्या कॅरेक्टराक फिटूय जावचो आसता जो कन्सर्न कॅरेक्टर त्या स्टोरीन आसा ताका तो फिट जावपाक म्हणजे फिटूय जावचो पडटा आनी हांगा रात्रीचो खेळ चाले प्लस हेका एडवांटेज पॉयंट असो जालो की जो सिनियर जो माधव आशिल्लो
हेचो फेस आनी हेचो फेस तांकां मातसो म्हणजे तांकां जसो मॅचिंग जावो तसो ताका तन्मयाचो फेस जो आसा तो तांकां मॅच जालो थंय आनी त्या हितूनय ताका तो एक प्लस पॉयंट जालो. तन्मय तुका खावपाक बी कितें आवडटा? अशें दाळ भात भाजी कशी आवडटा पण भायले जाल्यार मसाला डोसा. नुस्तें खायना? ना गोंयकार असून नुस्तें खायना? ना पयलीं खातलो आतां ना. कित्याक सोडलें? तुका खबर आसा. सांग सांग. हांवें ते मम्मीने कार्टून पळयल्लेले हय. म्हणजे कोंबडे आसता न्हू तेंचेर आनी ते अशे तांकां मारता आनी ते रडटा आनी आमकां मनशांकां श्राप दिता ते कार्टून पळयल्ले आनी प्लस हांवें ते बूक वाचलेले वाद्यात्न तेच्या खातीर हांवें सोडलें. नुस्तें खावप सोडलें, चिकन बी खावप सोडलें. तुका रूच येना नुस्त्याची? आनी मराठी कशी कितें? मराठी उलोवंक जमता तुका? हय. मालवणी मराठी न्ही? हां तेच ती मराठी येता. आनी आतां थंयची रात्रीचो खेळ जाले सिरियलीन तुवें जी मराठी उलयल्ली पळय ती शिकतना तुका त्रास जावंक ना मरे? थोडो जातालो म्हणजे तेंचे ते हे आसता ट्यून आसता म्हणजे म्हाका तांच्या सरांनी सांगलेलें की तुजो ट्यून गोंयचो येता म्हणून तेन्ना मातशें म्हाका कळ्ळें की मातसो आतां मालवणी ट्यून येवपाचो लागतलो. कित्याक कशें आसता की तांचो जो मालवणी भाशा आसता ती वेगळीच आसता. तुजो टेक एका टेकान ओके जातालें की परत परत तुका घेवचें पडटालें? केन्ना केन्ना ते सेटींग ते चुकताले केन्ना केन्ना कॅमेरा केन्ना केन्ना मायक आसता तो तांचे कितें हें आसतालें आनी केन्ना आमी डायलॉग विचारताले आनी केन्ना ते आतां जे दवरपाक जाय थंयसर थिंग्स ते नासताले अशें जातालें. केन्ना केन्ना एका तापयनाशिल्लो डायरेक्टर? तुका भंय दिसनाशिल्लो की आपूण चुकले जाल्यार आपल्याक तापयतलो बी म्हणून अशें दिसतालो? तापोडी पडलेली? ना तापोडी पडूंक ना केन्नाच? एकदाच केन्ना ते शूटिंग चालू आसलें न्हू आनी लायट आसली आनी हांव असो मदीं आयलो तेन्ना डायरेक्टर सरान म्हाका मातशें सांगलें ये माधव क्या कर रहा है सिरियस नाही आहे ये अशें म्हणलें? आनी तो हिंदी उलयतालो डायरेक्टर? केन्ना केन्ना हिंदी उलयता मराठी उलयता. आनी आतां सद्या खंयच्या वेशभूषा स्पर्धेंनी बी भाग घेता तूं काय? शिगमो आसतलो न्हू तेन्ना घेतलो. चालू आसा तुजें? आनी अशी बक्षिसां बी मेळटा तेन्ना बरें दिसता आनीक घेवपाची कशी? हय. आनी आतां फुडें आनीक व्हडलो रोल आयलो जाल्यार तयारी आसा करपाची? हय. तुकाराम बाब कशें आसा आतां जशें स्टँडर्ड वाडटा अभ्यासूय चड आसता अभ्यास सांबाळप आनी हें सांबाळप ताका कठीण वचना तन्मयाक? कारण आतां सिलेबसूय वाडटा अभ्यासूय वाडटा होमवर्क पाठांतर ना तेजे कशें आहा न्ही अभ्यास तो मन लावन करतात आनी तेजो एडवांटेज म्हणजे असो आहा की लास्ट टायम भगवती स्कूल जे पेडणे आसा हेंच्यांनी शंभूराजे नाटक केल्लें आनी आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आर्ट एंड कल्चरान तेजे मे म्हयन्यान प्रयोग आशिल्ले एक फोंडा आनी केपें आनी त्याच टायमार न्ही हो तेन्ना फोर्थान आशिल्लो लास्ट इयर प्रज्ञा शोध जी परिक्षा जाता परवरी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन जी घेता सो तालुका लेवलार हो म्हणजे पेडण्यान फर्स्ट आयलो म्हणजे हय 90% ताका हें जालें म्हणजे मार्क जे आसात ते 90% येवन तो पेडण्यान फर्स्ट आयलो सो त्या हितून आनी न्ही म्हणजे शंभूराचे नाटकाचें सांगपाचें इतलें की त्या टायमारूच नाटकाची रिहर्सल चालू आशिल्ली हय दोनूय सांबाळूनय तो फर्स्ट आयलो इवन फोर्थ स्टँडर्डान तेजे 98% आसा म्हणजे ताका म्हणजे फोर्थ स्टँडर्डाक जे तेजे आमी पर्संटेज काडल्या ती 98% ताका मार्क आसा टोटल फोर्थ सो त्या दृश्टीनूय तेजे ते एक ताका हें आसात की अभ्यासूय करता आनी एक्टिंगूय करता. सो इश्टानो हो आशिल्लो तन्मय तुकाराम खरबे जो खरेंच अपुर्बायेचो भुरगो कारण इतल्या ल्हान वयाचेर येदे व्हडले कॅमेरा फेस करप गोंयच्या भायर वचप आनी येदी व्हडली नॅशनल लेवला वयली ताणें सिरियल करप आनी ती बी इतली कॉन्फिडंटली की खरेंच खंय तरी आमकांय बी तन्मयाक लागून आमची बी खंय तरी छाती फुडें सरल्या आमकांय बी खंय तरी कॉलर टायट करपाचो चान्स तन्मयान दिला
आणि म्हाका खरेंच अपुर्बाय दिसता तन्मयाचे बाबा तुकाराम खरबे तशेंच ताजी आई जाणी खूब मेहनत घेतली ह्या भुरग्या भितर जो अभिनयाचो जी कला आसा त्या अभिनयाचे कलेक वाव लागून ताजी अभिनयाची कला फुलपाक लागून तिवूय बी ताका तितलोच आदार करतात तितलोच टायम दितात तितलोच सपोर्ट दितात खरेंच तुकाराम बाब ताजी मिसेस तशेंच तन्मय हांची अपुर्बाय दिसता आनी तांचें खरेंच कौतुक दिसता अशीच प्रुडंटाच्या पुराय परिवारा कडच्यान आनी म्हजे कडच्यान व्यक्तिगत तन्मयाक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता तशेंच ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा तन्मय वेळ काडून तूं आयलो तुकाराम बाब तुमकांय बी प्रुडंटाच्या वतीन मना काळजांतल्यान देव बरें करूं तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा